Sacramentat raololia mogaja Jesu Sacramentat raololia mogaja Jesu उलबाई आमची काळजा तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलबाई आमची काळजा तुझ्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजान जावच्या कामी कोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजान जावच्या कामी कोरी देवाची भुरगीं मनशा सोयबान आयलेल्या मनशा सोयबान आसलेल्या आनी उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आयलेले जेसू काळजांतान हे वेळार सगळे खांतिकायेन सगळे ल्हानपणान तूं आमचे मुखार हाजीर आसाय आनी हे वेळार आमी तुजें दर्शन घेवंक हांगा आयल्याव देखून आमची मान बागोवन दोनया आमी तुका खिरीत पोरनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार खरेंच तुका आमी करता जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोडशा संदीचो फातोर सोम्या तुजे मुखार येवंक कितले आमकां व्हडले बाग तुजें दर्शन घेवंक केदें व्हडलें आमकां तुजो आशिर्वाद तुजे मुखार साश्टांगी पडूंक
तुजे मुखार उबे रावूंक कितले शेकडे लोक आशिल्लो, कितले प्रवादी आशिल्ले, तांकां हें दर्शन फावो जालें ना. आमकां तूं हें दर्शन दिताय देखून काळजांतल्यान आमी दिवपाशी. काळजांतल्यान आमी तुका हे वेळार आमचे उपकार आठयता. काळजांतल्यान आमी तुका आर्गां दिता. बापा, तुका आर्गां दिता, तुज्या मोगाक गायन करता. बापा, तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगाक गायन करता. बापा, तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगाक गायन करता. आनीक एक आमकां दीस दिलो देखून हे दिसाचो उजवाड आमकां तुवें फावो केलो देखून आमकां दावी तुजे सोची हाडली देखून तुजें दर्शन घेवंक आमकां तुवें हे वेळार फरमायलें देखून आमी तुका आर्गां दिता. बापा, तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगाक गायन करता. आमकां सोम्या सकाळी फुडें सगळे आमचे सांदे बरे तरेन आपलो आपलो वावर करतात देखून आमकां आयकूंक शक्ती दिली, पळोवंक आमकां दृश्टी दिली, चलोवंक आमकां थांक दिली, आमकां उलोवंक सायबाक तुवें बोड दिली. हाका लागून आमी तुका दिनवासता. बापा, तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगाक गायन करता. व्हडल्या ताळ्यान आमी दिनवासूया. आमचे दिनवास देवाक उबारया. आमचे तोंड उगडुया आनी देवाक दिनवासूया. भिवू नाकात. आमचे तोंड उगडात आनी आमच्या देवाक दिनवासात. Stairway to heaven. Blessed Kalu Akutis. Lord Jesus, bless us to come to your feet, attend the Holy Mass, and receive the Holy Eucharist. What a great blessing to it. It is difficult in the mornings to wake up, but we can make some time. Lord, pray for peace in Manipur and also in Israel and Palestine. Baba, tuka argaं dita, tuज्याच मोगाक गायन करता. ताडोक तो करुया, तोंड उगडुया. Lain orang asana, dia bersukan. Kami boleh sukunya tu, ada tu nuansa. Boleh tempat kita, mana kita
सकता कारभार करता है कठोर बात सुपर का कुछ साथ देता है लाइन नहीं रहा है तुका मार्गा दिता विश्वासा वाकणटा आजचे दिवपाचे नामांता सर्वा मणिपूर आणि इस्रायल आणि ते जाग्यांनी गोष्ट केले आमच्या तुझ्या अधिकारता ताचे पोस तुकाच भेटून ताका दी तुझ्या चंद्राला बाय सोडून देव देव मंदिरात पावन सिवीने तुझ्या पाणी सोडून कधी वास आणि आनंद उभारलं जायचं तरी दिवसांनी सुधीसना विस्फोटाची जास्त मोबाईल विस्फोट जितून बॉल संसाराच्या राहिला
शांती जाल्यार पुरो म्हणून मागता मंगळाचे जायते आवय बापायन भुरगीं आवय बापायन मेळटा संसारात शांती सहज देवाक आमी दिनवासलो आमचे दिनवास देवाक फावो देव आमच्या दिनवासाक रावलो पूण आमी ताची रोचना हे आमचे देवाक दिनवास दिवन करोच एवढाचे सूख आमी पळोवया कोणशा सुंदीचो फातोर बापान आमचे मदें संबंद सोडूंक तो आयलो आज हे देवाचे राज आमच्या हातीन तो दिता ह्याच देवाच्या राजाचे येर्देरी आमकां करता देवाचे राज बरे तरेन चलोवंक देवाच्या राजान वावरूंक देवाच्या राजांत आमी तोकूस घेवंक जेसू हांव येता उगडास हे वेळार आमी करता बापा कोश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणीचो अफगानिस्तानाक 4 गांव भुंयकांप येवन काबार जाले लोकूच ना मरून सगलो लोक मातये पोंदाक तांची घरां मातयेची लोक सगलो घरदार नासलेलो जाला संवसाराचेर दृश्ट आयला आमच्याच देशान मणिपुराक युरोपाच्या देशांत युक्रेनाक आमच्या आशियाच्या वाठारांत इस्रायल आनी पालेस्तिनीक अशे कितलेच आफ्रिकाक आमचे देश आसात जंय शांती ना मनीस एकामेकाचो विंगास घेवंक दिसपोटी वावुरता मनीस एकामेकाक सोकला उडोवंक मनीस एकामेकाक जिवेशी मारूंक पूण गुन्यांव नासतना भुंयकांप येवन मनीस मरता गुन्यांव नासतना मनशांक जिवेशी मारतात हें कसलें मरण सुम्या आमच्या दोळे मुखार जायते फावटी आमकां उणीत कशी दिसता पूण घडीक म्हज्या गुन्यांवाक लागून म्हज्या पातकाक लागून दुसरो सोंसता हें मनान धरून हे वेळार आमच्याच चुकीचो उगडास करुया आमी पातकी सायबाक आमच्या पातकांची सोजा दुसऱ्यांक दिवं नाका आमी चुकल्या सायबा आमची चुकीक लागून दुसऱ्यांक बोली करी नाका आमी वायट मार्गार आसल्या वचूया वायट आमी केलां आमची सोजा दुसऱ्यांचेर घालूं नाका दुसरो म्हजे पासत सोंसता कोश्टवता जाल्यार म्हाका पयले सुवाते सायबा बोगोस जेसूस मोच्या तुझे आव्हान
Isoli Pata जेजूचो आशीर्वाद घेवं आनी किरीत भाशेन ताचे आमकां दर्शन मेळोवपाचो दीस बरे तरेन आमचो वचूं. आयचे दिसाक सगळें बरेंपण मनशा कुडाक मेळूं. जंय झुजां आसात थंय मनीस आपलो अहंकार सोडून दिवं. जंय वायट वस्ता थंय खालतीकाय दाखोवं. जंय मनीसकुळाक मारूंक सोदता त्या मनशांनी पयले सुवातेर आपले न्हय पूण मनीसकुळाचें चिंतूं. सोम्या आमकां तुजे कृपेन भोग. पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आंकवार मारेच्या हाताक धरुया. तेरसाच्या म्हयन्यांत आमी आसा. आंकवार मारी बरोबर ही आमची वाट चलता आसतना तिकाय उलो मारया. जेजूशी पावूंक आनी जेजूक चिटकून रावूंक ती आमकां व्हड देख. तीच आमकां उत्तेजन. आंकवार मारीन दाखयल्ली वाट चलूंक हो एक तेरसाचो खोल आमी जेजूच्या पांयाशी लेटोवया. On Good Friday, Jesus' body is placed in the tomb and his soul descends to the dead to announce the news of redemption. Fearing that the body may be taken, the chief priests place carts in front of the tomb. On Easter Sunday, the angel rolls back the stone of the tomb to relieve its emptiness, and the guards flee in astonishment and fear. Christ then appears to his disciples, risen from the dead in all his glory. This mystery teaches us that Christ himself is the source of our future resurrection. Christ lives in the hearts of his faithful who await their fulfillment. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काडून पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सुवेस्पो तुजे तांय आसा
उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू मागील बरे देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू मागील बरे देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू मागील बरे देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूज येसू देवाची माई पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनुबापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजूचो आशीर्वाद घेवंक देवी घालूया. जेजू मोगाच्या आज्ञा Guru
देवा तुझो शिवो जीवित तुका बेठोविदा देवा तुझो ओरो तुका बोसो मोनो गेता देवा तुझो शिवो जीवित तुका बेठोविदा बाबा पुता Wondon moina sasna Bapa puta kapya Wondon moina sasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू बरोबर माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव मिंगेल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पियेदाद कुलासो हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया विरा फेर्नांडीस आनी थॉमस लांदीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली साल्वादोर लुकस नाकेली मानुएल मिस्किता ग्रीन व्हॅली आयवो फारिया जीना कार्लूस मोंतेरो रेजिना मुंदी मारिया डिकॉस्टा आल्तो चिकाली मानुएल डायस बिहाइंड NSD मिक फेर्नांडीस आल्तो दाबोली तिबुशा पेरेरा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया बिस्पांचो सिनड परिशद चालू आसा तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आनीक ज्या गांवांनी ज्या देशांनी झुजां पेटलेलीं आसा भोव करून इज्रायल पॅलेस्टीन युक्रेन रशिया हांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक तांणी एकामेका मदें शांती करूंक तांचे पासत मागुया आमच्याच भारत देशांत वेगवेगळे तरेन सैमाच्यो घडण्यो घडलेल्यो आसात आनीक जायतो लोक बेघर जाला तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण तांचेय पासत मागुया ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं बापा आमकां मागणें करूंक शिकय अशें बापा सवें उदीक आनी उदीक आमी ताची भुरगीं म्हूण दाखोड करूंक जेसू मागणें करूंक शिकयता आनी देव जो आसा हेच नोशन जेसू बदलता आनी आमचो बाप म्हूण मागणें करूंक आमकां शिकयता दर दिसाक आमच्या जिवितान हो बाप आमकां राखता सांबाळटा हो बाप आमकां फावो त्यो वस्तू दिता आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक ह्या मागण्या उद्देशी आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक ह्या मिसात खिरीत भाशेन आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आमच्या पातकांची खिरीत भाशेन ओळख घेवन आमी चुकल्या देखून देवाची काकलुती कुलो मारत म्हणुया हांव पातकी सर्पदिदा देवा आनी तुमकां बाबा भगिनी सगळ्यांक चारून सांगता वायट आदारून आनी वळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या अमोचो अपराध ह्या पासून सदांच सांबाळ सगळ्या दुरितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनी मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनंती करात सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा तूं अगुणीत मोबळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय तुजी काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो क्रोदीव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवूत चलयता सासणाचे आसना. आमेन. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना जोनस एकदम तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हटलें, ए सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडटलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना. हाका लागून हांवें आदी फुडेंच तार्शिसाक पळून वचूंक ताकीद केल्ली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलो. तूं रोखडो रागार जायनय. तूं भोव कोनवाळो. वायट करूंक येवजिल्लें तें तूं सोडून दिताय. तर सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचे परस हांव मेल्यार ओदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनस शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक कोंपटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनासाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सरचें आनी ताचेर सावळी घालूंक ताचो राग निवयचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनस खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फात्या पारा देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतूच देवान उदेतीक तावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनसाचे तकलेक इतलें वत लागलें की तो जींट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हटलें, जिवो उरचे परस हांव मेल्यार ओदीक बरें. तेन्ना देवान जोनसाक म्हटलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, होय, हांव मरो पर्यान दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय गोश्ट करूंक ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें. आनी तरी ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शाराच्या उजव्या आनी दाव्या हाता मदें ओतोर नकळो आशिल्लो 120,000 वून ओदीक लोक आनी खूब गोरवां मोनजातीं आसात, त्या व्हडल्या निनिवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. परतून एकदां म्हणुया, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कोर सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता. तुज्या चाकराचें काळीज संतोशी कोर. तुकाच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. आमचो जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुलोब आनी कोनवाळो. तुका उलो मारतल्या ताई तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजें मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विणवणेक कान दी. आमचो जबाब, तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. सगळ्या राष्ट्रां तुका पोरनिपाट करूंक येतली आनी तुज्या नांव वाकाणटली दुनिया. कित्याक तूं एकलोच श्रेश्ठ. तुजीं कर्तुत्वां अजापाचीं. तुजे भायर आनीक देव ना. आमचो जबाब,
तूं सायबा दोयाळ आनी काकलुतीचो देव. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्या नातान जाता. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेसू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुमी आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बोगशिता, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. बाबा भयणीनो, थोडो वेळ आमी बसूया आनी ह्याच शुभ वर्तमाना वयर आमी नियाळुया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. Jesus.
म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या नैके शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मारून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलां आनी तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सूर तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोटावन तीर बरवशान ताची मोहिमेमो तेण्याक कोंत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. दोनवराचो सर्वेस्पोर तूं सोर्वानी संवसार पाला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचरगी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडय. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी वावुरो गाता आनी एकाशीचे पियेता. कितें पवित्र तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया करून म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांन सूर काडी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझे राज समकाय तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास सांगकांदी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवोस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोवशें नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमटांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता जी खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सव्य आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची श्री संवसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कोर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचें पाप करता ती शरीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी प्रभूचे भितोरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवोन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. परिशदे खातीर मागणें. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार आजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी अस्कोत आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सवे आमचो एक साथ दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सुशिली कोडसोरोना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याक भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे तारणे तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो हो तोर वतोता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळ्ळो. अदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये भुरग्यां पासत विनोदी कर.
नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोतचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू बागेन मरे देवाचे महिमा व्यंगती आता आणि आमच्या बंधूंच्या वेळार शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोतचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू बागेन मरे देवाचे शाश्वत आदाराचे माये नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोतचे तायसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Baginti Marie, Adati, Odrushta, Sampololya, Mozotkor, Oskot Karzancha, Mag, Kochepasun, Za Sheratin, Devacha Munyaryanchi, Vinod Soglia, Devak Betoilolya, Ostoryan Pasot, Favokor, Tuzo Adar, Soglia, Jem Magtat, Tuzo Sasnatso, Alashiro. तुका केले आमचो आसरो साहेबिनी प्रार्थुया येसू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तुयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अवजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूं सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक पिडेवंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया तशेंच मागुया झुजान सांपडलेली जायती जोखमी जाल्ली आमची भावा भयणां तांकां इलाज मेळो म्हूण मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोमिया म्हजे मागणे आयक सोमिया आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सोमिया देव्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मारेचो ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी भोगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडटण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराची मायेच्या मागण्या वरवीं सूर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू गायन घेऊया T23 पेज नंबर 214 T23 Am